पूण जेन्ना अशें ते ड्रग्साचें हें करतात तेव्हा तेंचेर लक्ष दवरपाचें हें काम आसता पुलिसांचें. ओके, म्हणजे पुलीस कितले पर्यंत तितून इनवॉल्व आसा त्या प्रमाणे पुलिसांचेर एक्शन जावपाक जाय कितले पर्यंत. पूण ते एफेक्टीव तांकां धरपाक जाय कोणी तरी आसा. आतां मायकल लोबोन सांगलें, मायकल लोबो सांगता ल्हान भुरगीं चलयो पासून ल्हान भुरगीं तितून इनवॉल्व जाल्या आनी आपूण सांगता आसतना कांय एक्शन जायना. म्हणजे होम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर जो आसा तो कितें एक्शन करता. तुमचो MLA सांगता, MLA सांगता डेली सांगता बाबा हे अशें ड्रग्स जालें सगळे तरेचे तो दाखयता जाल्यार तुमी कित्याक धरना. म्हणजे चीफ मिनिस्टर कितें करता कित्याक हय होम मिनिस्टर जेन्ना तुजो MLA सांगता एक तू क्लू दिता सगळे तरेचे अमके कडेन घडटा तर कित्याक एक्शन घेयना. एक्शन कित्याक ना तुमी कित्याक म्हणटा कित्याक घेना एक्शन ते ताणें घेवपाक जाय. ताजें तुमी कित्याक म्हणटा घेना कित्याक एक्शन. नेक्सस आसा ह्याय सरकाराचो तशें न्हू. आतां पळय जे हे नेक्सस हे ते म्हणटात न्हू काही लोक वाऱ्यावयली गजाल तयार केल्ल्यो अश्यो बी आसा. काही गजाली आसतात इवन मुख्यमंत्री असो आसता आतांचो जो कोणें निनावी मातसो पत्र घातलें जाल्यार ते इन्क्वायरी आनी विजिलन्सा धाडटा आनी हें करपाक जायना. जेन्ना एक मिनिस्टर सांगता एक MLA सांगता हें घडटा हांगा हें घडटा हांगा हें घडटा हांगा. विजय बाब कितें नेक्सस कंटिन्यूस 100%. Government is a continuous process, so Nexus is a continuous process. No, it is a 100% continuous process. Not only that, म्हजो चार्ज आहा की ही सगळी कोस्टल एरिया which is infested with drugs, rave parties, prostitution. This is incidentally all BJP ruled areas. सगळे आमदार पळय गेले खेपे कोण आसले तेच आमदार आसले. BJPचेच आमदार जंय आसात थंय हें चालू आहा. सो ताका ऑफिशियल प्रोटेक्शन आसाच. नंबर 1 हें नोबडी कॅन डिनाय दॅट देर इज ऑफिशियल प्रोटेक्शन. दुसरें अमित बाबान सांगलें ते भशेन आतां बाणावले एक लोकल चलयेक जेन्ना रेप करपाक अटेम्प्ट जालो तेन्ना एक मॉब आयलो ते मॉबाचेर टियर गॅस घालो गोंयच्या पुलिसांनी. पूण नायजेरियनाचेर टियर गॅस घालना. कित्याक घालना कित्याक गोंयचे पुलीस तांच्या हफ्त्याचेर आहा. हें बायल घो जें जोडपें आहा पुलिसेचें हें फॅमिली राज मरे. हें फॅमिली राजाक न्हिदयल्लें काँग्रेसीचें फॅमिली राज न्हिदोवन लोकांनी परिवर्तन हाडलें. आतां आनी इम्पोर्ट केला पुलिसाचें फॅमिली राज. तूं कितें म्हणटा की चीफ मिनिस्टर वॉज सॉफ्ट इन एक्टिंग एट इनिशियल स्टेज बिकॉज देयर MLAs आर प्रोटेक्टिंग दी ड्रग माफिया. Chief Minister may have his own reasons. Chief Minister may be even overburdened. I don't know what it is. But one thing I can surely say that Chief Minister, the intelligence that he has, he cannot ignore the fact that all this is happening in BJP areas. Number 1. Number 2, it is not. It is an open secret that there is official protection to this drug trade. When the punishment is so stringent, it is still happening. आम्ही एक थंय क्लब काबाना म्हणटाची केस दाखयलेली असेंब्लीन रेज केल्लो हांवें इशू. इट इज अ फॉरेनर डुईंग इलिगल बिजनेस. म्हाका अश्युरन्स दिल्लें की तें बंद उडयता म्हणून. आतां ताका लायसन्स दिल्लें आहा. इट इज अ फार्म हाऊस ऑफिशियल फार्म हाऊस डुईंग बिजनेस ऑफ एंड दीज सेंटर्स वेर फॉरेनर्स आर डुईंग इलिगल ट्रेड एंड बिजनेस these are the focus. This is the root cause of this problem. म्हाका आतां ब्रेकिंग न्यूज सांगल्या भितरल्यान की केस विल बी रजिस्टर्ड अगेन्स्ट लोकल्स ऑफ पर्वरीम फॉर अटॅकिंग नायजेरियन्स इन फ्रंट ऑफ गोवा पुलीस. युअर फर्स्ट रिएक्शन म्हाका भितरल्यान आतां सांगला वी हॅव स्टार्टेड द ब्रेकिंग. युअर फर्स्ट रिएक्शन. इफ इट इज नॉट सरप्रायझिंग कित्याक जो कोण आवाज करता ताकाच भितर घालचो पडटा न्ही. एक तूं बस आनी आवाज केला तूंय बस थंय बस म्हणून भितरूय बस भायरूय बस भितरूय बस आनी भायरूय बस. आज जे हांवें इशू काडला तो एकूच पर्वरीचो न्ही फाल्यां फोंड्या जातलें फातोड्ड्या जातलें सालिगांव ते येयल्ले थंय पार्ट वॉज अफेक्टेड. बट दीस इज अ थिंग नॉट फॉर 125,000 पर्वरकार. इट इज अ इश्यू ऑफ 15 लाख आमचे गोंयकार. आज गोंयकारांक कितें आसा आनी वॉट दे थिंक अबाउट देयर ओन सेक्युरिटी बायल भुरगीं ऑर आवर सेक्युरिटी इज समथींग ऑफ अ कन्सर्न. गोंयकार पण आमचे गेले अर्दे जशें विजयान आनी अमितान सांगलां अशें. आनी एट दॅट इन्स्टंट इफ द पुलीस आर नॉट एक्टिंग वी आर सपोर्टींग द पुलीस टू एक्ट. आनी हे सगळें करून जेन्ना हांव पर्वरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन व्हरपाक वता तेन्ना म्हाका PI सांगता नथींग वील बी डन हियर एवरीथींग इज डन इन म्हापसा. 2 वरां रस्ता रोको सकाळीं नायजेरियान केला तांचेर केला जाल्यार नकळो. पूण समज आमचेर आयिल्ली आसा आय वेलकम इट कित्याक आय वॉज एक्सपेक्टींग इट. तुका कितें दिसता की जी केस घालपाची ठरयल्या तातूंत भितर कितें लॉजीक आसा काय हें परत तूं बसाचेंच प्रकरण. तूं बस न्ही. आय थिंक द गव्हर्मेंट ओवरऑल हॅज टू थिंक वॉट दे आर गोईंग विच सायड दे गोईंग. पळय जे पर्वळेकार नायजेरियन खंय रावता थंय वचूना. गोंयकार तेचेच वाड्यार तेचेच गांवांक आसात.
आशिल्ले त्यांचे गांवांक रोड आसा थंय आशिल्ले हे खंयच्यान थंय आयले नायजेरियान थंय आयले थंय दादागिरी गुंडगिरी करपाक लागले बॉडी तेणी ती हितूंची काडली की म्हाका कळ्ळें त्या प्रमाणे की बॉडी पळय डॅड बॉडी जी आसा ती काडून घेवन ते स्ट्रक्चर घेवन ते धांवपाक लागले आनी थंय ते मस्ती करपाक लागले हितून गोंयकारांची चूक कितें आसा केस रजिस्टर ना एक सकाळचो issue. गोंयकाराक एकूय गोंयकाराचेर जर अरेस्ट केलो फाल्यां ताजे एक जर वर्कराक अरेस्ट केलो आमी देर आर इनफ यूथ इन गोवा हू विल टेक लॉ इन टू देअर हँड्स It is high time. थापायतले नायजेरियनाक क्लियर कट एज एन MLA आय एम सेईंग दीस फाल्यां गोंयकार अशे सगळे हिजडे ना हिजड्यांचो सरकार असलो जाल्यार आमदार हिजडे ना फाल्यां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातलें एक गोंयकाराक जर अरेस्ट केलो फाल्यां ती हायवे बंद करून हो जो अरेस्ट करता ताका आमी रस्तो दाखोवपाक तयार आहा आनी रोहन खंवट्याक ताणी एकूय वर्कराक जर हात लायलो ताणें पयलींच सांगिल्लें आहा ताणी पुलिसांक प्रोटेक्ट केला म्हणून पुलिसांक प्रोटेक्ट करता ताणी केस घालता आनी आमी कितें ओगी बसताले कांकणां घालून बसले आता तो टायम आयलो आसा आमी बीजेपी काँग्रेस अपक्ष म्हणच्या पेक्षा हे सगळ्यांक भायर काडपाक पयलें घेवन आमी इशू वी हॅव टू टेक देम आउट डिपोर्ट देम हे करच्या पेक्षा लोकल केस घालून protecting your own identity and protecting your own self and your place is a crime, then we are all criminals. Yes. We have आज seen it दोन from वरां morning. अक्षरशः the national आम्ही highway आज was blocked by the सकाळी जेन्ना Nigerians. ट्रॅफिकान शिरकले त्या वेळापासून थंय जे घडलें आनी जे टीव्हीर आमी पळयलां तातल्यान कळटा आमकां सगळें दिसून येता की पुलीस जर लोक नाशिल्ले जाल्यार पुलिसांक कपडे काडून मारले नायजेरियन्सांनी चार नायजेरियन हांवें सीएमची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या सीएम म्हणटा एक्शन सीएमची प्रेस कॉन्फरन्स चार Nigeria नायजेरियन will be registered. मागीर तुका I'm getting the inputs from CM's press I can conference. expect It's it going on कित्याक right द now. PI पणजी यू कम्स देर तो सांगता एक कोण तो एज इट इज स्वता चड डॅशिंग जाला लॉ थंय चुरल्या लॉ ऑर्डर सगळी वाट लागल्या आनी PI पणजी गिव्स अ स्टेटमेंट रोहन आनी सायडीक कोण दिश्टी पडटा ताजे ते पळय फोटो काड तांचेर केस रजिस्टर करुया म्हणून आय एम स्टँडींग नेक्स्ट एंड ही सीज मी एंड स्टार्ट्स वॉकिंग दिस इज द वे पुलीस आर एक्टिंग पळय दिवाळीचे PI पणजी can do this, anybody can do it. मागप न्ही पूण अशें जर जावपाक लागलें जाल्यार गोंय बंद करून गोंयकार सगळे दाखोवन दिवंक शकता सगळे चाळीसूय आमदारांनी आतां येवपाक हांका डिपोर्ट करपाक आनी हे समज सगळ्यांनी- नायजेरियन उरले थंय आनी इफ दे प्लॅनिंग केसीस ऑन अस अवश्य करून फुडें तांकांच भोगचें पडटलें कोण करता ते केस अमीश भाव म्हजे सारके एज धा lawyer अ लॉयर हांव विचारता तुमी सकाळसान कितें जालें तें पळयलें हय. आनी तातूंत भितर एक नायजेरियनाकूच बरोच मारलो हेंय आमी पळयलां विज्युअल अशी परिस्थिती भितर जर पुलीस लोकल्सांचेर केस फायल करता हय. कायद्यान बरोबर काय चूक कायदो हातान घेवप हे कोणाकच वी विल नेवर सपोर्ट दॅट कायदो हातान घेवप पूण ताका कोणी मारलो कित्याक मारलो आनी कितें जालें तुज्या घरान येवन जर तुजेर आघात करता कोणी आनी यू आर डिफेंडींग युअर ओन सेल्फ वेदर इट इज अ क्रायम लॉ प्रोटेक्ट्स यू इफ समबडी इज ट्रायंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लेम फॉर यू तुम्ही ते आमी दाणे हातान ते घेवन वता ते पळयले दे वर असॉल्टिंग पीपल दे वर पुशिंग पीपल चॅलेंजींग पीपल यो आंगार म्हज्या तूं म्हणून आनी वॉट वॉज दॅट आर वी क्रिमिनल्स ताणें जशें म्हणलां पळय तशें एज अ लॉयर आय कॅन से दॅट अशें जर लोकांक अरेस्ट करत जाल्यार म्हजे सारके 100 लॉयर आनी 1000 लॉयर आसतले जे तांकां डिफेंड करतले फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आय विल से दॅट ऑन कॅमेरा नॉट बिकॉज आय एम ऑफ अ पर्टिक्युलर पार्टी और आय एम अगेन्स्ट अ पार्टी इट इज क्वेश्चन ऑफ This is गोवन beyond party. आयडेंटिटी This is beyond party इट्स अ line. क्वेश्चन ऑफ गोवन आयडेंटिटी टुडे वॉट वी सॉ वॉज अगेन्स्ट गोवन आयडेंटिटी आनी प्रत्येक गोंयकारांक तेच्या मनांतल्यान राग येवपाक जाय म्हाका मनांतल्यान राग येता म्हजे हात थरथरता जे हांव आज जे पळयलें तें and every Goan feels it and I'm sure they share the same sentiments with me and all other Goans आणि जर असे कायदे रस्त्यार आयले कित्याक हो प्रश्न पयलो निर्माण जाता आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेल्या पुलीस स्टेशनान PI एंड DYSP इज नॉट रेडी टू लिसन वयल्यान आमकां SP गाळ्यो मारता वी आर आस्किंग फॉर एक्शन कांयच एक्शन जायना एसपीन गाळी कित्याक म्हणल्यो तिका विचारपाक जाय तिणें इन्स्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द सिट्युएशन ती आमकां गाडी मारपाक लागली आतां कसल्यो गाळ्यो काय मुख्यमंत्री गेलो म्हणपाक मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट केले बाबा मातशें आसूं तुमी मातशें हें करात आनी तुमी हें करूं नाका चड हें करूं नाका तांकां विचारलें काय तूं तांकां एनकरेज करपाक गेलो नायजेरियना तुमी करा अशें म्हणून ये लोकांच्या घरा कडेन दारां या लोकां मारा अशें तेंचे ऑफीस तेंचें जाता आनी ते जालो आमच्या गांवांक येयले पर्वरी येयले आनी थंय ते मस्ती करता दाणे घेवन उपते कपड्यांनी सगळे तरेचे कोणा SP कोण DGP DIG कोण ते DIG कोण तांकां कोणाक केअर करना आनी मुख्यमंत्री थंय वता एक्चुअली मुख्यमंत्र्यान असले वेळार मुख्यमंत्री विटनेस जाता police will should be charged for abetting crime according to me You are saying police should be charged for abetting crime. 100%. We have हायवे asked बंद for केली justice. हायवे We have बंद asked for केली justice सगळे for जे our people. घडलें ते केल्ल्या उपरांत यू लेट द क्रिमिनल्स गो बाय ओपनिंग द आणि तुम्ही जो बॅरिकेड महत्वाचा मुद्दो केला की पयलीं ते 25 जाणच आशिल्ले 25. तांकां 200 जावपाक दिले त्या रस्त्यार आमी आशिल्ले सकाळी आमी हे स्वता पळयला आनी अशे 100 लोक तयार जातले जे विटनेस म्हणून येतले की ते 20-25 जाण आशिल्ले जेन्ना ही सुरवात जाली तेन्ना हतबल जावन मोठे पटाचे पुलीस थंय उबे रावन हे पळयताले तुमच्या अगेन्स्ट क्रायम घडलो
गोंयकारांक अगेन्स्ट कायम घडलो आनी मागीर तुमी बॅरिकेड ओपन करून लेट्स गो 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 म्हणून तुमी गाडी वचूंक दिता वॉट इज इट आर यू नॉट अबेटिंग क्रायम दे शूड बी चार्ज ऑल द PIs SPs अँड हुएवर वॉज प्रेझेंट देर शूड बी चार्ज फॉर अबेटिंग दिस क्रायम अकॉर्डिंग टू मी जे SP लेवल IPS लेवलाचे ऑफिसर थंय आशिल्ले वॉट दे वर डुईंग वॉकिंग अक्रॉस द रोड रस्त्याचे मेजरमेंट काडटाले तुमी ना न्ही तुमी जे पळयताले ते बंद करूंक जाय आशिल्ले कित्याक केलें ना लोकांचेर जर सरकारान जर गुन्यांव जर घालपाचो प्रयत्न केलो सरकारची क्रेडिबिलिटी हे सगळें डिस्कशन लोक पळयतात सरकारची क्रेडिबिलिटी सामकी धोक्यान येतली इतल्या खातीर धोक्यान येतली कारण सबंद जे पळय टुरिजम चलता बेल्ट सगळो क्रिमिनल लोकांनी प्रोस्टिट्यूशन आनी ड्रग्सान भरला आनी हाका गव्हर्मेंटाचे सगळे लोक सामील आसताचे आरोप जाता ताका लागून हे सगळें भितरल्यान कुशिल्ली यंत्रणा सरकार चालू दवरता आनी सरकार तांकां सपोर्ट करता अशे तरेची समज लोकां भितर वतलो सरकारची क्रेडिबिलिटी धोक्यान आहा लोकल्साचेर केस घालपाची हिम्मत करची न्ही सामकीच लोक सरकार सामकी त्रासान पडटले एक आमदार जेन्ना सांगता की आपल्याक SPन गाळी मारल्यो म्हणून आता चीफ मिनिस्टर हाजे कितें करता तो आमदार मरे ऑफिस शुड बी रजिस्टर्ड अगेन्स्ट SP ऑल्सो मागीर आनी धर तो एक्शन घेना तो SPचेर जर घेना ही इज कोल्युसिव्ह इन दीस अरे इज द इलेक्टेड मेंबर इज सेइंग दॅट शी हॅज अब्युज्ड हिम हे तुम्ही असले घालनाशिल्ले केस लोकल्सांनी कायदो हातांत घेतलो म्हणून ना हांगसर प्रश्न आसा लोकल्स जे आसा ते कायदो हातांत घेवपाक ते तेंचे कडेन गेले ना ते रावता ते गेले ना ते दादागिरी करून ते पुलीस व्हॅन हाडयली पुलीस व्हॅनाची बॉडी काडली भायर उडयली म्हणजे आमच्या गोंयांत येवन आमच्या गांवांनी येवन आमकांच बुद्ध शिकयता पुलिसांक मारले सकाळी ते पुलीस रावले थंय आमचे भुरगे दाणे घेवन वता आनी तांकां मारपाक लागता पुलीस उबे रावले हांगा कितें सांगपाचें पुलिसाचे दाणे घेवन ते भोंवताले पुलिसाचे दाणे घेवन ते भोंवताले ते लोकांक मारपाक लागले पुलीस ऑफिसर एक्सप्लेन करता प्लीज बाबा प्लीज प्लीज म्हणून तुम्ही तांकां रिक्वेस्ट करता प्लीज प्लीज आनी वच म्हणटा आनी मागीर गोंयकारांक सांगता तुमचेर क्रायम रजिस्टर करतले म्हणून देन दिस इज देर इज नथिंग वर्स दॅन दिस विच आय कुड से एवर सी इन माय लायफ टाइम टोटल वेकअप कॉल घडटा गोंयकारांचे पेशन्स एंड जाला सरकार गोंयच्या सगळ्या तरेचे ऑफिसरांचेर कंप्लेन घालून तांकां सस्पेंड कर आनी कितें कर हें चालू जाला इवन एक मायनिंगाची वचून ऑफिस मायनिंग डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान सुद्दां जीव दिल्लो आसा फोण्या खडपा म्हणटा वारकड म्हणटा म्हणजे अशे तरेन लोकांक भंय घालून हें करून गोंयच्या ऑफिसान फक्त भंय घालप अदरवायज कांय जायना एक्शन कांय जायना पूण फक्त भंय घालप सस्पेंड करप आनी कितें करप म्हणजे डिमोरलायज जाल्लें आसा हे फुडें ऑफिसर काम करतले काय कितें पुलीस जावन तुका डिपार्टमेंटाचे लोक रवी वाघ म्हणटा की पुलीस अकार्यक्षम जावपाक सरकार जबाबदार सगळे आणि ऑफिसर एका कॉपरेट जावपाचे ना ऑफिसर कॉपरेट जावचे ना म्हाका दिसता की सगळे तरेचे तर सरकारी अधिकारी जर पळयले जाल्यार सगळे डिपार्टमेंटाचे सरकार कशें कॉपरेट जातले प्रत्येकाचे एक्शन प्रत्येकाची खोटी कोणी चुकताले एक्शन घेवप ना रॉंग एक्शन घेवप ना कोणी चुकताले एक्शन घेवप आज इतलो वेळ कित्याक काडलो आयचे एक्शनाक कित्याक इतलो वेळ काडलो तांकां हें करपाक एक पुलीस ऑफिसराच्यान एक 20-25 दाणे घेवन पुलिसांक घेवन ला मार्च करा मारा घाला दाडे मस्ती करता घाला बांदून व्हरा म्हणून सांगपाक ते जायनाशिल्लें कित्याक जाय बोलकी एक प्रतिक्रिया म्हज्या मुंबयच्या फ्रेंडान दिली अरे तुमच्या गोंयांत कितें घडलें हें जर मुंबयन घडिल्लें न्ही आमचे पुलीस म्हणपाक लागले अशें केन्नाच जावपाक जायनाशिल्लें एक 10 मिनटां पुरो आशिल्लीं म्हण तांकां पुलीस अकार्यक्षम अशें म्हणना दे आर व्हेरी गुड देर आर इंटेलिजंट पुलीस ऑफिसर्स इन गोवा बट वेदर दे आर अलाउड टू परफॉर्म देयर ड्युटीज मे इट बी बियॉन्ड एनी पार्टी लायन आज हो सरकार आसा फाटलो वेगळो सरकार आशिल्लो आय एम नॉट ट्रायंग टू बेज माय आर्ग्युमेंट्स ऑन पार्टी लायन्स पण आज वेदर दे आर अलाउड टू परफॉर्म देयर ड्युटीज दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म देयर ड्युटीज आज तांकां जर थंय आसा ते जर थंय आशिल्ले इफ दे हॅड टू परफॉर्म देयर ड्युटीज दीस वूड नॉट हॅव हॅपन्ड हायवे जॅम जावची नाशिल्ली आणि हे जे घडलां ते घडचें नाशिल्लें सो इट इज हाय टायम पुलीस ऑल्सो रियलायज देयर ड्युटीज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड द ओथ दे टेक वेन दे टेक द जॉब एज अ पुलीस ऑफिसर दॅट दे शूड रायज बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी अँड पीपल लेवल विजय बाब ही एकूण जर परिस्थिती पळयली तुमकां कितें दिसता की पुलीस अकार्यक्षम जाल्यात काय